आम्ही थोडे फुटी पुढे येतो जातीक जाती पागे म्हणून तुकडे एक सांगणे आता जातीक जाती पागे आम्ही मनशाची मासा गावून तयार जाता आणि आम्ही असल्या परिस्थितीत असून मनशाची मासा गावून तयार जावन एकामेकाक खंय आम्ही नाश करूंक एकामेका लागाड करून तयार जाता मुखार हात्यारां घाण घेवन न्ही फाटल्यान एकामेका आमी वायट मागता एकामेका द्वेश दवरता एकामेका हागे जिद्दान येता खंयसर आनी एकला बोसको येत खंयसर आनी एकला सकल घाली येत खंयसर ताजे मान मर्याद खाट घेत थंयसर ताका हे चिंतना काण घेवन आमी जियेल्यार आमी नाताल बेस केल्ले बरी जाता गी एकडे बर चिंत्या आमच्या कुटुंबांत हें उतर आमकां सांगयत गे देव आज म्हणून सकत गी म्हज्या ह्या पर्वतार म्हज्या ह्या पिर्गजेंत म्हज्या ह्या कुटुंबांत म्हज्या घरांत आज कोणूच वायट करिना समट आनी सावाला मोगाच्या भावां भयणीनो क्रिस्त येण्याचो काळ आमी आरंभ करता आनी ह्या संदर्भाचेर हो एक ल्हानसो देवाच्या उतराचो नियाळ आमी करया आनी सोम्याच्या येण्याक काळजां मोनाची एक तयाराय करया ह्या नियाळाक देवाचें उतर लुकाचो वांचेल अध्याय 3 आमी नियाळ करया लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता देवाचें उतर जाकरीच्या पुताक जुवांक अरण्यांत प्राप्त जालें तो जॉर्दान न्हंय भोंवतीच्या सर्व प्रदेशांनी भोंवून लोकांचें मन बदली जाय आनी स्नान घे जाय आनी पातकाचें बोक्सांनी जोडी जाय म्हूण परगट करूंक लागलो हे इजायान आपल्या प्रवाद पुस्तकांत बरयल्या प्रमाणे घडलें अरण्यांत एक ताळो बोब मारता सुम्याक एक वाट तयार करा ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा हर एक फालकें भरतलें दोंगर वा पर्वत तगसून हाडटले वांकडे तिंकडे रस्ते नीट जातले आनी कर्कट्यो वाटो सफाई जातल्यो अशें सगळे मनशाकुडो देवाचें तारण देखतलें आपणालगचें स्नान घेवंक हारींनी आयिल्ल्या लोकांक जुवावन म्हळें हत आग्याच्या पिलांनो येवचो आसा त्या क्रोधतावन तुमी सुकोवन घेवयेत म्हूण कोणें तुमकां सत्राय दिली तर तुमची पातकी जिणी बदलल्या म्हणून दाखोवन दितल्यो करण्यो खरा तो लोकांच्या जम्यांनी ताचे लागीं विचारलें तर आमी कितें करी जाय म्हूण तो म्हणटाय ताणें ताका जाप दिली तुमचे मदें कोणा लागीं 2 दगले आसात तो कांय नातलेल्याक एक दिवं आनी जेवंक जाय पुरतें आसलोलोय तशेंच करूं थोडे सुंकाकार स्नान घेवंक आयले आनी तांणी तांचे लागीं विचारलें मेस्त्री आमी कितें करी जाय म्हूण तूं म्हणटाय ताणें ताका सांगलें तुमकां निश्चय केल्ले प्रास चड वसूल करिनाकात थोडे शिपायान येवन ताचे लागीं विचारलें तर आमी कितें करी जाय म्हूण तूं म्हणटाय ताणें ताका जाप दिली कोणाचेरी फटपिर्या जुलूम करिनाकात फटपिर्याद मांडिनाकात तुमकां कितली दिसपडटी पोड मेळटा ती घेवन धादोशी जाया देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता बाबा भयणीनो ह्या देवाच्या उतराचेर एक अपुर्बाचो नियाळ आमी करया म्हाका उडास आसा 1986 इसव्यांत पाप साहेब
आमच्या भारताक येयल्लो आनी आमकां मंगळुराक येयल्लो. एक विशेष घडीत, अप्रूप घडीत. आनी ह्या घडिताक सगळी मंगळूरची पवित्र सभा, सगळी मंगळूरची दियेसज त्या वेळार बापसाहेबाक स्वागत करूंक तयार जाल्ली. दियेसजीच्या माट्टार विविध समिती आसा केल्ल्यो. स्वागत समिती, वेवस्थापकाची समिती, पब्लिसिटी कमिटी, फूड कमिटी, अशें विविध रितीच्यो असल्यो समित्यो आसा गेल्यो. कित्याक म्हळ्यार बापसाहेबाक हांगासर स्वागत करचें कार्य बरें जायचें. आनी ही आबांडावळो इतली अपुर्बेची जाली. कितलो लोक हांगासर आयिल्लो त्या वेळार बचपे आनी भौस अपुर्बायेन हें कार्य चल्लें. लोक भौसेक संतोशान बरोवन आपल्या घरा बापसाहेबा पळोवन पाटी गेल्लें घडीत म्हाका अजुनूय उडास आसा. मोगाचें न्हू, आमी क्रिस्तियनाच्या काळार आसा आनी आमी तयाराय करनासा. पूण कोणाक? कोण आमचे मदें येता? बापसाहेब न्ही, ह्या कोणी राजकीय मुखेली न्ही, बागार जेजू क्रिस्त आमचे मदें येता. आनी त्या सोमयाच्या येण्याक हांव आनी तुमी तयार करनासा. ती तयाराय आमी करची गरजेची. आनी भौस अपुर्बायेन बरान ही तयाराय आमी करनासा. सोडवणदार जेजू क्रिस्त आमचे मदें येता हाचे वरती कितें संतोशाची खबर जायची. बाबा भयणीनो, 2020 वर्सां आदीं आमी गेल्यार आमकां समजता त्या काळार जेजू येवच्या वेळार लोक खंयच्या थरान सोमयेच्या नाक राखून रावलो. कित्या खातीर त्या रितीन ते राखून रावले? कित्या खातीर तांचे ती तो इतलो अत्रेग आसलो सोडवणदाराक पळोवचो? कारण इतलेंच, इस्रायल परजा देवाची परजा. आनी ही देवाची परजा ताच्या मोगान जिवंक जाय आसली तसली त्या वेळार एका रितीन गुलामपणान जियेतली. कित्याक म्हळ्यार देवान आमी इल्लें उत्पत्ती ग्रंथ पाठी गेल्यार आमकां समजता. 12व्या अध्यायांत उत्पत्ती ग्रंथांत देव अब्रामाक सांगता, अब्राम वच, हांवें तुका दाखयता त्या गांवाक वच आनी थंयसर हांव तुका दुदान आनी मोवान व्हडसो गांव तुका दितलो म्हणटा. ही बासावणी करता. आनी ह्या बासावणेचेर अब्राम भावार्थान भायर सरता आनी वेता. देव ताका सांगता, हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो, तूं जातलो एक आशिर्वाद. पळया, देवान कितें सांगिल्लें तें जालेंच. अब्राम गेल्ल्या गांवांत देवाचो धराळ आशिर्वाद ताका लाभलो. दुदान निमोवान वर्सो गांव ताका मेळ्ळो. आनी क्रमेन आमी पळयता इस्रायल परजेचें एक राजवट उब जालें. इस्रायल परजा इतली वाडली बळान. इजिप्तांचें गुलामपण एक मोदें तांकां कश्टाचें जालें जाल्यार ह्या गुलामपणांतली देवान ताका भायर हाडलें. तांकां परत त्या बसयल्ल्या गांवाक व्हेलें आनी तांचेर आशिर्वाद घालो. इस्रायल परजेचें राजवट इतलें बोड जालें. दावीद आनी साल्मांव रायत आसले नावाडीक राय पर्यंत इस्रायल परजेक थंयसर तांकां चलोवंक लागले. पळया कितले अपुर्बाय देव आपल्या परजे शिवाय आसलो. पूण कितें जालें? इस्रायल परजा देवाक सोडून पयस गेली. पाथाका धरलें, कोठेपणां त्यांनी वेंगलें. ते परक्या देवाचे गुलाम जाले. बंब्या पुजा फाटल्यान गेले. वायट आनी खुटेपणान ते बुडले. आनी त्या देखून कितें जालें? इस्रायल परजेच्या चरित्रांत पळयता ते पडले. देवातान पयस केले.
राजवट नासलें, देवाळ नासलें, कितले अपुरबाचे देवाळ ते बंद सलमो ते नासलें, परक्या राय पड तांच्या काल जिवंक पडलें तांकां. पळया असते कश्टांचे जिवीत तांचें. आमी एक इंग्लिशांत एक खंतार आसा, बाय द रिवर्स ऑफ बॅबिलोन देर वी सॅट डावन अँड वेप्ट. आमी थंय रडले हांव बाबिलोन, त्या गांवांत ते रडले. भावा भयणीनो, जर हांवें आनी तुवें ह्या क्रिस्तियनाच्या काळार जर तर क्रिस्ताच्या येण्याचो म्हत्व समजचें, आमच्या जिविताक आमी इल्लें फाटीं वचचें. आज आमकां ह्या संवसारांत कितें जाय? आज जर आयच्या संवसाराचेर इल्ली आमी दिश्ट घाली जाल्यार आमकां आयच्या दिसांनी संतोश, शांती, समाधान, बरेपणू, माया मोगू हें आमकां पुरतें आसा म्हूण सांगूंक जायना. आजकालची परिस्थिती मस्त पाड आसा. आज इस्रायल आनी पॅलेस्टिनामध्ये थंय झूज चलता. कितली देसवाड जाता, कितलो लोक मरता. उक्रेन आनी रशिया मध्ये झूज चलता, कितलो लोक थंयसर मेलो. एक राष्ट्र आनी एक राष्ट्राक देसवाट चडटा. कितले बॉम्ब पडटात, कितले जाण भयोत्पादक आज सगळ्या संवसाराचें समाधान पाड करतात. राजकीय परिस्थिती बरी ना, राष्ट्रा विरोध झुजतात. आमी आमच्याच गांवाक येवन तर आमी पळयता एका धर्माचे आनी एका धर्मा लागीं झुजतात. शांती समाधान ना. राजकीय फार्तीमध्ये झूज, लढाई झगडी. आमच्या समाजीन पळयता जात कात, भासो, वर्ग असले प्राग घालटो. शांती समाधान आसा म्हूण आमकां भोगता गे. आमच्या कुटुंबाक सेव्या. आज आमच्या कुटुंबांनी कितली शांती आसा, कितलें समाधान आसा. आज कितलीशी काजारी जोडी काजार जाल्यान, पूण तांचे मदें समाधान ना. अहंकार, गर्व, ओडपण, स्वार्थ ह्यो संगती भरतना एकामेका मोगान चलोवंक जायना. हांव ओड तूं ओड म्हणलें, लढाय झगडे असले एक चिंता आपूं कुटुंबांत तीन तेरकोट करता. आवय बापूय भुरग्यां मदें समाना. भुरग्यांक आवय बापूयचें पडोवन वचोंक ना. भुरगीं तांच्याच वाटेर चलतात. आवय बापूय तोडीपटी तांच्याच वाटेन चलतात. असली परिस्थिती उब जाल्या आमचे मदें. आज कितले कडेन समाधान ना, घरांनी समाधान ना, कुटुंबांनी समाधान ना. आज आमच्या क्रिस्तांव समाजान पळया आमचे मदें कितलो समाधान एकवट आसा. मस्त बरी असली परिस्थिती पळयता. भाव भयणीनो, आयच्या संवसारांक आमकां कितें जाय? आमकां जाय शांती, आमकां जाय समाधान, आमकां जाय मोग, आमकां जाय बरेपणू, आमकां जाय एकामेका समजुणी, एकामेका एकवट, एकामेका माया मोग, आमकां देवाचें संगतपण, आमकां तें जाय. असलें आमकां जाय. आमची कुटुंबां उरचें तर आमी तें आमकां गरजेचें. आधुनिकतेच्या वाऱ्याक आमी वाळून वचना, वाळ्याक आमी वाळून वचना आसा. आमची मोबायलां आज आमची कुटुंबां पाड करनासात. कितलेशे कडेन मागणें ना, घरांनी मागणें ना, तेर्स ना. भुरगीं मिसाक वेचें कितले जाणांनी उणें केलां. असली परिस्थिती आहा. आमकां खंय तावन समाधान येवचें, आमकां खंय तावन मोग मेळचो, कशें आमच्या घरांत एकवट आसचो. एकेकान आमी आमची वाट धरली तर एका कुटुंबान एकवटान कशें जियोवचें अशें आसता. आमकां भोगना गे. आयच्या संवसारांत जेजूचें येणें आमकां कितलें गरज. भाव भयणीनो, सोम्याच्या येण्याची आमकां आज चड गरज आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी तसल्या परिस्थितींत आसा. देवातान पयस केल्ल्या आमकां लागीं हाडिचे तर जेजून आमच्या कुटुंबांत, आमच्या जिवितांत, आमच्या समाजांत येजय. ताजें हाजीरपण आमी भोगी जाय. तें आमकां गरजेचें. त्या देखून आयचें देवाचें उतर आमकां तेंच सांगता. आमी सोडवणदाराच्या येण्याक राखून दवरल्या. अपुरबाचें गीत ह्या दिसांनी आमी गायता.
ये जेजू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पातख्यांक दन्या अमृत आमच्या जिवाच्या ये सोम्या आमच्या. कितलें अपुर्बाचें गीत. देखून आमी सोम्यान आमचे मदें येजय. तर भाव भयणीनो, कित्याक सोम्यान आमचे ते येजय. पयल्या सुवातेर इजाया प्रवादीचें पुस्तक अध्याय 2 आमकां सांगता. अध्याय 2:3-5 आमकां सांगता कित्याक सोम्यान आमचे मदें येजय. कितें आमकां ह्या सोडवणदार हाडून येता हे एक घडी भर आमी ह्या देवाच्या उतराचेर आमी दिश्ट घालया आनी हें समजून घेवया. देवाचें उतर आमकां सांगता त्या दिसांनी अशें घडतलें. सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत अत्युन्नत पर्वत कसो स्थापीत जातलो आनी सगळ्या दोंगरा प्रास उंच उबारलेलो आसतलो. दैत्य परजा ताची शिवन म्हणटल्यो, येया सर्वेस्पराच्या पर्वताचेर आमी सोडया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिराक आमी वचुया, तो आमकां आपल्यो वाटो शिकयतलो. आनी हांगासर कितें जातलें मुखार सांगता देवाचें उतर. आमी थंयसर राष्ट्रां मदें तो न्याय करतलो, जायत्या परजांक नीत करून दितलो. ती आपल्यो तालवारी मोडून नांगोर करतली आनी आपले बालेव मोडून कोयत्यो करतली. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तालवार उबारचें ना. ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच करचो ना. भाव भयणीनो, कितें सांगता देवाचें उतर पळय. आमी स्वस्थ आयकलें. आमी देवाच्या अजीरपणांत येतना शांती समाधानाचें जीवन आमकां मेळटा. हें गरज आमकां जाय तें शांती समाधान. न्ही एकामेका लढाय झगडे, न्ही एकामेका विरोध द्वेष, न्ही एकामेका विरोध हागेची आनी बारीकपणची चिंतना. आमकां जाय मोग, आमकां जाय समाधान. आमी एकामेकाची तोंडां पळयचें, एकामेकाची उलयचें, एकामेका सांगातपणां बसून आमच्या घरान जिवीत करचें. तें आमकां गरजेचें. देखून माया मोग आनी शांती हें गरज आनी हें देव आमकां हाडून दिता, सोडवणदार आमकां हाडून येता. देखून आनी मुखार बाल्या आसचें नात, राष्ट्राचेर झूज मांडची नात, एकामेका गरजां पावतली. देखून सोडवण येवची म्हळ्यार तसो अर्थ आमकां शांती समाधानाचें जीवन देव दिता. हें गरजेचें, हें गरजेचें भाव भयणीनो. आमी पयशे आशेता वचतना आमकां पयशे जाय, आमकां आस्तबदीक जाय, आमकां भांगार शिंगार जाय, आमची घरां व्हडलीं जाय, आमकां कितें म्हळ्यार संवसारी वस्तू जाय, आमकां मान गौरव जाय, हें आमी संवसारांत आशेता. पूण हें आमकां संतोश दिता गे. तुजे पयशे तुका संतोश दिता गे. व्हडल्या घरांत जियेल्या तुका संतोश भोगता गे. हे तुजे भांगार वस्तू घाल्ल्या तुका संतोश भोगता गे. ना, हें तुका संतोश दिना. तूं तुज्या घरांत कितलें ग्रेस्तकाचें जेवण आसल्यार तुज्या आंगाक लागचें केदाळा. तूं घरा सगळ्या माया मोगान जियेल्ल्या वेळार, मोतीक समाधान आसल्या वेळार, कुडीक भलायकी आसल्या वेळार मात्र, ना तर आमकां समाधान ना. देखून देवाचें उतर स्पश्ट सांगता, आज आमकां जाय शांती आनी सोडवणदार हें हाडून येतलो. आनी मुखार आमकां सांगता देवाचें उतर परत 11व्या अध्यायांत, इजाया प्रवादीचें पुस्तक 11व्या अध्यायांत आमकां सांगता, जेस्सेच्या मुळाक एक कोंब फुटतलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपजतली. सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. जाणवायसो आनी समजणेचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो. सर्वेस्पराची भिरांत ताचें प्रेरण जातली. तो वयल्या वयर पळोवन न्हीद करचो ना. लोकांचें आयकून तो परमाण करचो ना. तो प्रामाणीक तरान दुबळ्यांक न्याय दितलो. देशाच्या लानविका खातीर निती निर्णय घेतलो. आपल्या उतराचे बोडवेन देशाक तो मार दितलो आनी
आपल्या ओंटाच्या श्वासानं नष्ट्यांचो नाश करतलो. बाबा पहिलं वांटो हांवें भाव बीन एक दीस नियाळ केला. पयलें जेस्सेच्या मुळाक हे कोंबरी पडटले कोण तो? सोडवणदार. आनी हो सोडवणदार कोण? आमी पळयता जो सोडवणदार हांगासर इजाया प्रवादीन बसयलो जेजू क्रिस्त. कित्याक लोकाच्या वांजेलांत आमी गेल्या तर अध्याय 4 आमकां थंयसर स्पश्ट सांगता देवाचें उतर. पळया सुमेची उतरांनीच आमी आयकुया. हांगासर 4थ्या अध्यायान जेजू म्हणटा, अध्याय 4 वाक्य 18, देवाचो प्रेरकत्व मुजेर आसा. देवाचो प्रेरकत्व मुजेर आसा. कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक गो ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेंत असल्यांक सुटका, कुर्ड्यांक दिश्ट, दणसतल्यांक सवकासाय दिवंक आनी सर्वेस्परन दाया माया दाखोवचें वरस पासार म्हूण ताणें म्हाका धाडला. पळया कितें इजाया प्रवादी म्हणटा हांगासर, सर्वेस्परचो आत्मो येवन ताचेर रावतलो. आनी हो जाणवायचो आनी समजणेचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो, ही सर्वेस्पराची भिरांत प्रेरण जातली. म्हळ्यार भाव भयणीनो, समयात पवित्रत्व ताचे ते आसलो. बाप पूत आनी पवित्रत्व ते एक जावन आसले. आनी ह्या पवित्रत्वाचे अभिशेक पण जेजू ते आसले. आनी जे कितें समी करतलो ते पवित्रत्वाच्या बळान तो करतलो. पवित्रत्व सगळें सोलोवन उरतलो. आनी आमकां कितें सोडवण म्हळ्यार कितें? सोडवण म्हळ्यार आमी पवित्रत्म्यान भरचें. हें आमकां जेजून दिलें ताणें. धर्मदूताच्या कृत्यांत अध्याय 2 आमी पळयता, जेजू सर्गार सोडून गेलो, पवित्रत्व तांचेर धाडलो. पवित्रत्व आयिल्ले तक्षण ते त्या स्पिरितान भरले आनी क्रिस्तांव जिणी जिवंक लागले. पवित्रत्वान बरोवन खरे क्रिस्तांव जिणी जिवंक लागले. आनी अध्याय 2 आमी पळयता, 40 आनी 2 वाक्य, सुरविल्या क्रिस्तांवाची जिणी, भावार्थ्याचें जिवन. थंयसर अपुर्बाय पवित्रत्वान प्रेरीत जाल्लें जिवन कितें गे म्हणलें धर्मदूताची कृत्यां आमकां स्पश्ट सांगता. थंयसर ते समेस्त धर्मदूतांची शिकवण आयकोवच्यांत, भावपणाच्या एकतरांत, उंडो मोडच्यांत, मागणें करच्यांत आनी मागणें करच्यांत वांटेली जावच्या तिरासानेन आपलो वेळ करचें सुरवेलीं क्रिस्तांवां. आनी काम थंयसर सर्वेस्परची भिरांत आयिल्ली. कितें पळया आतां इजाया प्रवादीन सांगलें, कितें जेजून लोकांच्या वांजेलान सांगलें. आनी हांगासर पळयता आमी ते पवित्रत्वान भरले, सांगतपण आसलें, मागणें आसलें, देवाची भिरांत आसली आनी भावपणाचो एकतार आसलो. आनी थंयसर अजापां जातालीं, एकामेकाचें वांटून घेताले. तांचे मदें कोणूच गरजेवंत नासले, उंडो मोडून सांगता मेळटाले. हाच्या वतें कितें जाय? भाव भयणीनो, सोडवणेचें जीवन म्हळ्यार हें. सोडवणेचें जीवन म्हळ्यार हें. आनी आज आमकां कितें जाय? हें जेजू आयलो ह्या खातीर. खंय तो आयिल्ल्या संवसारान एकवट नातलो, ताणें एकवट हाडलो. ग्रेस्त दुबलो म्हणून तरबेज आसलो, ताणें तो कान वडयलो. सगळ्यांक सांगता जेजू बरसलो. दुबल्यांक तो पावलो, सगळ्यांक ताणें गूण केली, पिडेस्तांक ताणें आपडलें, कोणाक समाजांत पयस दवरलें लागीं केलें, ताणें आपलो मोग सगळ्यांक दिलो, सगळ्यांच्या घरा गेलो, सगळ्यां मदीं तो बरसलो. हें जेजूचें जीवन. आनी हें सोम्यान बसयल्लें आम थंयसर हांगा पळयता आमी सुरवेल्या क्रिस्तांवां तीं. भाव भयणीन, आज आमकां नातालाच्या पेस्ताक तयारी करची ही आमी आदवेंत काळाक, ह्या क्रिस्तांच्या काळार आमी हें करीत. पवित्र आत्म्या वरवीं आमी प्रेरीत जायचे. आमचें जीवन पवित्र आत्म्या वरवीं चलाचें. आज आमी संवसारी प्रेरण भरल्या. आमकां दुबली ग्रेस्त म्हणलो दुबाव, आमकां तो आमचे ती मतभेद आसा. दुर्बळ आनी ग्रेस्त म्हणलो एक तर भेदभाव तो आमचे दोन पयस सराचे.
आमी एकामेका सांगता वांटून घेवचो स्पिरीट आसा जे आमचे मस्तो जाल्यार आमी हेराक गरज जेवंतान दिवचे तें गरज तें नाय जाल्यार आमी कितें प्रयोजन आमचें जीवन तशें पवित्र आत्म्यान भरलेलें जीवन म्हळ्यार तें पवित्र आत्मो सगळ्यांक सांगता जीव प्रेरीत करता आमकां सगळ्यांक सांगता मेळच्या खंयसर सांगता मेळचें आमकां देवाचें उतर सांगता देवाळांत ते उंडो मारून सांगता मेळटाले ह्या घरांनी आमी इगर्जेंत आयताराचें आमी सांगता मेळाचें मिसाक येवचें आमी मिसाक येना जाल्यार कितें प्रयोजन आमी थंयसर जेजूक भोगचें जेजूक देखचें जेजू सांगता एक जावचें तो उंड्यार पर ताका सेवचें त्या सुम्या सांगता आमी तें आतां इगर्जेन थंयसर आमी येचें थंयसर आमचो एकवट दुसऱ्या कुटुंबांत एकवट आमचें कुटुंब आमी जिवनच्या कुटुंबांत एकामेकाक सांगता आसचें आमी एकल्यान एका वेळार येवचें आनी एकल्यान एका वेळार येवचें एकलो सकाळीं उठून गेलो आनी एकलो सांजेर येता आमी एकामेकाचें तोंड पळयना जाल्यार कुटुंबांत एक सगळें हे सांगता एक रातीचें म्हण एक सांगता तेर्स म्हणून आमर तेर्स म्हणून एक सांगता जेवंक बसना जाल्यार आमची आमची मोबायलां काडून आमच्या कुडान बसल्यार खंयसर एकवट जाता खंयसर आमी सांगातपण आसा खंयसर एकामेका सूख दूख वांटूंक जाता खंयसर एकामेकाचें बोगणां समजोवंक जातात खंयसर एकामेकाच्या गरजां पावोवंक जाता कश्ट समजोवंक जाता ती जायना देखून आमी सोम्यान पळयात तें जे आमकां काडली सोडून ती खंयसर सोडवणीचें कुटुंब आसा तें सांगता आसा देवबिरांत आसा मोग आसा सांगतपण आसा एकवट आसा मागण्यो आसा आनी हें गरज वांटून घेवचो स्पिरीट आसा देखून आज देवाचें उतर आमकां स्पश्ट सांगता आमी पवित्र आत्म्यान प्रेरीत जाल्लें जिवन आमी जिवंक तयार करचें आमची काळजां मनां तयार करचें पवित्र आत्मा आमकां बेश्टें येना मागल्यार मात्र येता पवित्र आत्म्याक आमची काळजां उक्तीं करचें मागणें करचें पवित्र आत्म्या थंय आमी आमची काळजां मनां उक्तीं दवरचें त्या मात पवित्र आत्म्याची देणी मेळटा आमी आमचेंच करून गेल्यार पवित्र आत्मा आमकां देणी दिना आमकां बरना आमी पवित्राच्या देण्यांनी आमकां क्रिस्म दिला हे आमकां पयस ना ते आमकां त्या तेलान मागलां पूण पवित्र आत्म्याचे देणे आमचे ती जिवंक जाय जाल्यार आमी काळजां मनां उक्तीं करचें प्रेरीत जायचें जाल्यार देखून तें आमकां गरजेचें दुसरें परत म्हणटा इसाया प्रवादीचें पुस्तक मुंदरून आनी एक वंटो आसा इतलें मात न्ही कितें जावन आसा पळया देवाचें उतर सांगता पवित्र आत्म्याच्या सांगतपणान जियेल्यार कितें जातलें सोम्या ती प्रेरीत जाल्लें मनीस सांगता जियेतना कितें जातलें 6व्या वाक्यांत हांव सांगता इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 11व्या अध्यायान सुणे वागाट शेडये सांगता जियेतलें बोकडे पिल चिट्ट्या वागा सांगता कुशीक आड पडतलें वासरू आनी शिव सांगता सरतेलीं आनी एक ल्हान भुरगो तांकां राखतलो गाय आनी आस्वेल इश्टागतीन आसतलीं आनी तांचीं पिलां सांगता न्हिदतलीं शिव बैला भशेन तोंड कातलो दुदाचें बाळशें सोरपाच्या बिळाचेर खेळटलें ल्हान भुरगें आग्गेच्या बिळांत हात घालतलें म्हज्या आख्ख्या पर्वताचेर कोणूच वायट करिना कोणूच देसवाट करिना कित्याक जशें दर्याक भरती येता तशें पृथ्वी सर्वेस्पराच्या गिन्यानान भरून येतली भाव भयणीनो कितलीं आपुरबायचीं उतरां कितलीं आपुरबायचीं उतरां आज आमची सोडवणार हें जायचें आमी जायते जाणां भावा भयणीनो आमकां क्रिस्मस म्हळ्यार आमी क्रिस्मसाक तयारी करचें म्हळ्यार आमी भायल्या तयारेचेर पडटा आमकां इल्लेशें क्रिस्मस केक क्रिस्मस ड्रेस क्रिस्मस ट्री गर्दनसो गोटो आनी कितें आमच्या घरांत स्टार घालचें आनी भायले क्रिस्मस पार्टी अरेंज करची हें भायलें बाबा भयणीनो देवाचें उतर हांगा कितें सांगता एका घडयेचें आचरण न्हय सुणे वागाट सांगता जिवचें म्हळ्यार आमचें थंय आसलें एकामेका विरोधपण आसलें पयस वचचें
आम्ही थोडे फुटी पळयता जातीक जाती पागे म्हणून तुगड्यांत एक सांगणे आसा जातीक जाती पागे आमी मनशाची मासां खावंक तयार जाता आनी आमी असल्या परिस्थितींत आसून मनशाची मासां खावंक तयार जावन एकामेकाक खंय आमी नाश करूंक एकामेकाक लागाड करून तयार जाता मुखार हातेरां घाण घेवन न्ही फाटल्यान एकामेकाक आमी वायट मागता एकामेकाक द्वेश दवरता एकामेका हागेन जिद्दान येता खंयसर आनी एकला बोसको येत खंयसर आनी एकला सकयल घालयत खंयसर ताजे मान मर्याद काडयत थंयसर ताका हे चिंतना काण घेवन आमी जियेल्यार आमी नाताल बेस केल्ले बरी जाता गी सुण्यांनी वागाट सांगाता जिवन जाता गी बोकडे पेल चिट्ट्या वाग्याच्या कुशीक आड्डावंक जाता गे तांकां हांव सोडटा मन जात देवाचे उदर सांगता मन जात चिट्टे वाग आनी बोकडे पील मन जाती न्ही गे मन जाती इतल्या मोगान जिवंक शकतात न्ही गे सोडवंतराच्या त्या काळार मन जाती मनशान हे मन जातीचे मनशांचे मांस खावचे शिव जर तर हे थोंड खाता जाल्यार एक गाय आनी आसल सांगता जियेता जाल्यार एक दुदाचे बाळशें सारपाच्या बिळाचेर खेळटा जाल्यार आमकां मनशांक देवाची स्वरुपाची जाल्ल्या मनशांक देवाच्या हाताच्या रसना मनशां आमी एकामेका सोरोप जावचे एकामेका आग्यो जावचे एकामेका शिव जावचे एकामेका आस्वेलां जावची एकामेका मांसां खावची क्रूर प्राणी जावचे राग जिद्द कशें आमी जिवचें खंय आसा क्रिस्तांवपण खंय आसा आमी जीव देवाक मानूची जिणी भाव भयणीनो आज क्रिस्तियान सकाळ आमी ही बदलावण हाडची ही बदलावण जायची ना तर कांय प्रयोजन ना क्रिस्मस येता आनी वता पूण सोम्या संगीतात जिवचें जिवन मोगाचें समाधानाचें शांतपणाचें तें मुंदारून वचचें तें मुंदारून वचचें जिवीत आसा थंय देखून देवाच्या उताराक क्रेकालें सांगता थंय तर म्हज्या आख्या पर्वतार पवित्र पर्वतार कोण वायट करिना कोण देसवाट करिना आमकां साथ जायत गे एगडी बरी चिंत्या आमच्या कुटुंबांत हें उतार आमकां सांगयत गे देव आज म्हणूंक सकत गे म्हज्या ह्या पर्वतार म्हज्या ह्या पिर्गजेंत म्हज्या ह्या कुटुंबांत म्हज्या घरांत आज कोणूच वायट करिना कोणूच देसवाट करिना धैर्यान आमी सांगयत गे भाव भयणीनो आमचे कडेन आसा जाप जर आमी खरी तयारी करता जर आमी बरें मन करता ह्या क्रिस्तांच्या काळार देवाचें उतर स्विकार करता त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता खंडीत जावन आमकां हें साथ जातलें पवित्र आत्म्यान भरिल्ल्या जिवितांत मात्र हें करूंक साध्य नंतर जायना देखून आमकां स्पश्ट देवाचें उतर सांगता क्रिस्त येण्याच्या काळाची तयारी काळजां मनाची आत्म्याची तयारी भायली न्ही ही तयारी आमी करची काळजां बदलचें चिंता बदलचें मनोस्थिती बदलाची आमचे भितरली बोगणां बदलाचें तो राग द्वेश बदलाचे एकामेकाक आमकां तें कितें म्हणल्यार आमी दोन गाणें भितर बदलाचें काळीज नितळ जायचें आमची काळजां मेणी जायना आमचें काळीज त्या सर्पाच्या बिळाक हात घालतना जर तर तें भुरगें धैर्यान आग्याच्या बिळा हात घालूंक शकता तर म्हळ्यार आग्यो तसलो बदलता तर सोरोप बदलता तर आमकां मनशांक कित्याक बदलूंक जायना आमचे काळी सर्पाच्या बिळा बरी करयत गे आग्याच्या बिळा बरी करयत गे बरें एक सवाल आमच्या मुखार आसा आमी जाप दिवया तयारी कर हें गरजेचें मुखार आमकां सांगता देवाचें उतर परत आनी एक कितें आमकां सफळ इजाया प्रवादी सांगता 35व्या अध्याय 25व्या अध्यायांत 25व्या अध्यायांत आमकां मुखलें उतार सांगता सो आमी सांगतपणान जियोवचें म्हळ्यार हें देवाच्या पर्वताचेर एक जेवण दादोसकाय भाव भयणीनो
आमकां देवाचें उतर सांगता दळबरांचो सर्वेस्पर ह्या पर्वताचेर म्हज्या सगळ्या परसांक एक व्हड जेवण तयार करतलो. सरबेच्या मांसांचें आनी परण्या दाका सोऱ्याचें जेवण, साराच्या आनी सरबेच्या मांसांचें गाळून काडलेल्या परण्या दाका सोऱ्याचें. पळया हें जेवण म्हळ्यार आतां कितें आटापता? दादोस काय संतोश? एक बरें जेवण करचें म्हळ्यार थंयसर उदारपण जायचें. हे बरें जेवण करचें म्हळ्यार बरें मन जायचें. त्या काळजाचें मनशाचें जेवण दितल्या मनशाचें मन बरें जायचें. आनी खंयसर परिवर्तन आसा थंयसर मात्र साथ जाता. देखून भाव भयणीनो, बरे तरान आमी जर ह्या नाताळाच्या फेस्ताक तयार जाता, आमचें कुटुंब देवाचो पर्व जाता. देवान तयार केल्लें हें जेवण खंय पयस त्या गुड्यार न्हय, हांवें आनी तुवें जियोच्या कुटुंबान, आमच्या फिरगजेन, आमच्या वाड्यांत, जियोच्या समाजान तो आमचो पर्वत. थंयसर जेवण तयार करता, पयस न्हय, हो ती रोमांत न्हय, अमेरिकान न्हय, आमच्या घरा, आमच्या कुटुंबान थंयसर सरबेच्या मांसांचे परण्या दाका सोऱ्याचें जेवण, साराच्या सरबेच्या मांसांची गाळून काडल्या परण्या दाका सोऱ्याचें जेवण म्हळ्यार उन्नती अपुर्बाचें. आमकां एक उडास आसा. म्हाका ल्हान आसतना आमी काजाराक येताले. हांव ल्हान आसतना काजाराक गेल्यार आमी जेवल्या उपरांत आमकां हाताक परमळ्योचो सार आसो. तो आतां तो सार ना, तो त्या काळाचो सार. तितलो परमळ येतालो त्या साराक. जे काजाराक गेल्ले म्हण आमकां कळटालें. ती एक परमळ तो. भाव भयणीनो, आज आमकां देवाचें उतर सांगता पळया, आमी क्रिस्तांव जिविताचे स्वाद, क्रिस्तांव जिविताचो मोग, क्रिस्तांव जिविताचें बरेंपण तो परमळ. सोम्याच्या जेवणाक आमी गेल्ले ह्या आमच्या घरांत, आमच्या कुटुंबांत आमी जर तर देवाच्या मोगान आसा म्हूण कळाचें जाल्यार तो स्वाद पळया आमकां पळयलें आसतना आमचें जिवन जिवोवची रीत, आमचें उलोवणें, आमची चिंताप, आमच्यो करण्यो तें तो परमळ, सारासो परमळ. तो आमचें जायज, तो आमचें थंय जायजय. तें व्हडलें जेवण. मुखार सांगता ह्या पर्वताचेर आदलेलो पडदो सगळ्या राष्ट्रांचेर पांगुरलेलें आसा. तें पांगरण हांव कान उडयतलो आनी मरणाचो नाश करतलो. पळया खंयसर सोम्याचें येणें जाता थंयसर आमचेरांतलें पांगरण कान उडयता. पांगरण आमी दामचें आनी मुखार आमी तें आमचें थंय तें पांगरण आसचें ना. आमकां आमी पळयता थोडे फावटी एक सुसायड घे आनी कालें जाल्यार तें मन तें ताचेर लुगाट घालतात, काबार करतात. आमचें जिवन तशें जाता. आमकां भगवानचें पांगरण तें आमचें वायट आमी केल्लें तें आमी पळोवंक जायना, तें आमी पळोवंक नजो, तें दांपून आसा जें उक्त्यावंक नजो, तें पांगरण तें घाण उडयतले. आमी जिवंत मनशां जातले हांव आनी सासणाक देव आमचो मरणाचो नाश करतलो. भाव भयणीनो, कितें अपुर्ब देवाचें उतर आमी जर तर नियाळटा, कितें अपुर्बाची तयारी करयेत. आनी त्या देखून हाका गरजेची इतलें हांवें सांगलें, सोडवूनदार येता इतलें बरेंपण जातलें. तर हाका कितें तयारी करया, हें तयारी कशी करची? देखून इसाया प्रवक्त्याचें पुस्तक अध्याय 40 आयजाया 40 थंयसर ही तयारी कसली जायजे गे म्हण तो आमकां सांगता. एक घडी भर आयकुया आमी. तो सांगता देवाचें उतर अरण्यांत अध्याय 40 वाक्य 3 तावन. एक ताळो बोब मारता, अरण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा, पाड पडिल्ल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक रस्तो नीट करा. हर एक पालखें बरोवन येवं दी, हर एक पर्वत आनी दोंगर सामातट्ट जावं दी, ऊंच सकल सुवात सपाट जावं दी, फोंडकुलो आसलो जागो मैदान जावं दी. तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा परगट जातली. सोमा सांगता देवाचें उतर सारकें कितें आमी करी जाय. अरण्यांत ते ताळो बोब मारता, आमच्या देवाक एक वाट तयार करा.
भाव भयणीनो एक सवाल आमकां विचारया नाताळाच्या फेस्ताक आमी तयारी करून जावं लागया आसा देवाक आमचे ती येवंक वाट आसा गी ही आमची वाट ब्लॉक जाल्या हांव थोड्या तेंपा आदी एका पिरगजेंत आसतना बेजमेंताक गेल्लो ह्या बेजमेंता येताना थंयसर त्या घराची वाट ताका आड घाल्लें आमी खंयच्यान खंयच्यान वचून एका घरा त्या घरा बेजमेंता पावचे जाल्यार म्हाका हितून आयलें हांवें चिंतलें अपुर्बाची वाट आसून एका मनशान ती वाट आड घालां पळया कितले कश्ट आतां आमी आमच्या घरांनी आमच्या काळजांनी देवाक वाट आसा गी आमचे ती आमी दोऱ्या घालून दवरल्यात गी वय घालून दवरल्या गी खांटी घालून दवरल्या गी आमी करच्यो त्यो वायट करण्यो आमचे ते रागाची चिंतना द्वेशाची चिंतना आमचे ते हागे खोटेपण आमचे वायट साल देवाक आमचे ती जागो दिता गी ह्या देवाक आमी पयस दवरला कशें आमी सोडून बगची देवाचें उतर सांगता अरण्य सर्वेस्पराक वाट तयार करा आज हें गरज आमची तयारी पयली थंयसर सुरू करया राग आसता सण सोडया काल्याक राग कितले वर्सां राग काल्याक द्वेश काल्याक कोणा विरोध उलोवचें काल्याक कोणा विशीं आमी बेश्टे हागेन दवरचें कित्या पारीकपण कितलीं वर्सां राग दवरचो उलोवंक जायना देवान जीब दिल्या उलया देवान पांय दिल्यात या तांच्या घरा रागतल्याच्या घरा देवान हात दिल्यात हात मेळया तांकां देवान तोंड दिलां उलया तांचे लागीं देवान दोळे दिले पळया तांकां तोंड दिलां हांसोंक एक स्मायल दिया राग द्वेश घाला थंयसर देव आसा थंयसर देव आसा देखून देवाक आमी वाट तयार करचे आनी पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक रस्तो नीट करा पाड पडल्या देशांत आमचे मस्तानाचें जिवन पाड पडलां कितलीं जाणां आमी मिसाक वचना कितलीं जाणां आमी कुमसाराक वचना कितलीं जाणां आमी त्यात्त पोरण्यांचें जिवन आसा बदलावण ना तेंत सदांचें जिवन पाड पडलेले प्रदेश जाला आमचें जिवन पाड पडलेलीं कुटुंबां जाल्यात आमची कितलीं आमच्या घरांत मागणें ना आमच्या घरांत माय मोग ना आमच्या घरांत एकामेकां आमी भाऊ भयणी वळखूंचे तसलें वातावरण ना फकत आमकां पयशे आस्त बदीक हें पाड पडले प्रदेश पाड पडलीं कुटुंबां पाड पडली पिरगज पाड पडलो वाडो पाड पडले समुदाय भाव भयणीनो देवाचें उतर सांगता पयले ह्या पाड पडल्या प्रदेशांत आमच्या देवा रस्तो नीट करा आमच्या देवान येसय पाड पडले कडेन पाड पडल्या कुटुंबांनी पाड पडल्या पिरगजांनी पाड पडल्या आमच्या घरांनी पाड पडल्या काळजांनी आज देवान येजे बदलावना डोको हर की पालकें बरोवन येवं दी हर एक पालकें बरोवन येवं दी पर्वत आनी दोंगर समातट्ट जावं दी कितलेशे पोंड आसात आमकां आमी इंत करून गेल्ले नाका दिल्ले कामांनी वायट कामांनी आमी पोंड करून दवरल्यात ह्या पोंडांत आमी इंत पडटा देखून आमी पडच्या आदीं आमचें पोंड भरया समातट्ट करया कितें आमचे देहांतलें राग द्वेश सगळें सोडया दुस्मानकाय सोडया आनी सोम्याक आमी जागो तयार करया भाव भयणीनो हें गरज देखून मुखार ना पोंड पड कर सगळें आमी काण त्या दळा महिमा जातली आमची तयारी करची आमी देवाक महिमा दिवचे तशी जायचे आमी हें सोडल्या वेळार मात्र देखून देव आमकां विशेश रितीन आज उलो दिता आखरेक भाव भयणीनो आमी ही वाट तयार करचे आनी आमकां मार्काच्या वांजेलांत ह्या लोकाच्या वांजेलांत ती जेजू आज आमकां तेंच सांगता वडोल आमी वाचलें तें उतर आमकां परत्यान सुमी उडास करता आज एडिशन आज आमी आयकले त्या वाचपांत आमकां थंयसर जो आमी उडास करता तींच उतरां आमी कितें करी जाय जो हांव म्हणटा तेंच उतरां अरण्यांत ताळो बोब मारता सोम्या वाट तयार करा ताच्या पयना रस्तो नीट करा हर एक पालकें भरतलें दोंगर वा पर्वत तगसून हाडटले वांकडे तिंकडे रस्ते ते नीट जातले खरकटे वाटो सफाय जातल्यो मनशाक देवाचें तारण देखतलें भाव भयणीनो असली परिस्थिती येवं दी ह्या वर्साचें क्रिस्मस आमकां असलें जायचें नीट वाटो
तर समातट सुवात पालकी आजिल्ली तरपली लेवेल सपाट वटो मनशाकूळ तारण देखजे हें गरज हें गरजें करी जाय जाल्यार एक मेट आमी मुखार वचूंक देखून थोड्यो संगती हांव आखेर करतना तुमचे मुखार दवरतां. पयल्या सुवातेर एक सर्वेस्पराक वाट तयार करया आमी येदोळ सांगले बरी. दुसरें पाड पडलेले प्रदेश नितळ जावन दीत. आमी हें गरज आमी क्रिस्मसाक तयाराय भायली करच्या वरवीं चड आत्म्याची तयाराय करया. काळजां मनां बदलिया, जिणी बदलूंक प्रयत्न करया, घरांत जीवन बदलूंक प्रयत्न करया, पाड पडलीं क्रिस्तांव कुटुंबां जिवी करया, पाड पडलें आमचें जीवन नवें करया. तिसरें वांकडे रस्ते नीट करा, वांकडे रस्ते नीट करा. आमी कितलींशीं जाणां वांकड्या वाटेनी चलोवन आसा. आमची साल कितल्या जाणांची बरी ना. आमी बायलान बरीं जावन आसा पूण आमची साल कितली की भायर आसा. वायट संवयांनी आसा, वायट संबंदांनी आसा, वायट संगतींनी आमी बुडोवन आसा आनी आमी वायट ओडण्याक सांपडल्या. कितलीं जाणां आमी आज वायट आशेंक बले जाल्या. आमचेच वाटो आमी धरल्यात. आमकां देवाचें उतर सांगता आमी हर एकल्यान वांकडे तिंकडे रस्ते नीट करचे. गरज भाव भयणीनो, वांकड्या तिंकड्या वाटेन आमकां देवा सरशी वचोंक जायना. वांकड्या तिंकड्या वाटेन समाधान मेळना. वांकड्या तिंकड्या वाटेन आमच्या घरांतलें जिवन बरें जायना. मोगाचें जिवन आमकां जिवंक जायना. नीट करया वाटो. हर एक फालकें बरोवन येवन दी. आमच्या घरांनी फालकी नाकात, आमच्या कुटुंबा जिवितांत फालकी नाकात, आमच्या काळजांनी फालकी नाकात. देवान आमकां सक्कड बरें केलां, सक्कड दिलां, पवित्रत्वेची देणी दिल्यात. लेवेल करया, बरया, शेगुणांनी बरया, बऱ्या करण्यांनी बरया, बऱ्या अपूर्वाच्यो बऱ्यो करण्यो धरया. तेंच आमकां गरज. आज आमी करचे जाले देखून आमकां आयचें वासाप आमकां सांगता. तातूंत आमकां दुसरो आटो आज मी पळयता. थंयसर थोडे जुवां लागीं गेले आनी म्हणाले आमी कितें करीत जाय म्हणून. देखून जुवां तांकां सांगता सुंककारांक सांगता तुमचे लागीं कोणा कडेन 2 दगले आसात नातल्याक दिया. 2 दगले घरांत कितल्यो सारी आहात. 100-200 सॅरीज घरांत काबाटान दवरच्या बदल्याक या 50-60 दवरच्या बदल्याक आनी शर्टां 50-60 शर्टां तो पयसो इन्कम टॅक्स बांदून आनी घाले इतलो बंदोवचे. इल्लो दिया न्ही, घर जेवतांक दिया न्ही, वस्तू न्हेसोंक नातल्यान दिया न्ही, जेवंक नातल्यान गेल्लेशें जेवंक दिया न्ही. हे क्रिस्मसाक पूण हें बरें करलें दुबळ्यांगे घर जेवता पावयांगी, वांटून घेवंक शिकयांगी, नातल्ले आमी आसले नातल्यान दिवंक शिकयांगी. हांव कितले कडेन पळयतां पिरगत बिगार हांव मस्तोबटी पळयलां. नातल्यांनीच दिवचें, कोणाडे इल्लें आपलें तें वांटून दिता. मस्त आसलें दिवंकूच दिना. थोडी पटी दिवंक गोत्तू ना, तांकां बरोवंक मात्र गोत्तू. भाव भयणीनो हें उतर शिकचें. सुमयान पुरा दिलें, कांय बाकी दवरना. जेजू खालीच गेलो, ताजे कडेन पयशे नातले, ताजे कडेन घर नातलें, खालीच गेलो आनी आमी सुमयेची पाटलाव जरा. आमकां कांय उणें पडना, दिल्ल्यांत उणें पडना. दिल्ल्यांत भरते येता, बांयतलें उदक काडल्यार परत्यान धरीत भरता. तें सिंत सोडल्यार तें आहलें पाड जाता. दिवंक शिकया, इल्लेशें दिवंक शिकया. आनी मुखार सुंकाकारी स्नान घेवन म्हणालें मेस्त्री आमी कितें करीचें. तुमकां निश्चय केल्ले प्रास चड वासोल करिनाकात. आमकां कितें फावो तितलें मात घेवया. जर आवय बापायन केल्लो जागो आहा म्हाका चड मेळचें. एकल्या भावाक ल्हानसो 5 सेंट्स आनी एकल्या भाव 5 एकरे ना. तुय भाव न्ही, तूं येती भयण न्ही, वांटून घेवंक शिकया. आवय बापूय अलगड्याचो जागो कित्याक लढाय करची, कित्याक केस करची. आमी वांटून घेवंक शिकया. आमकां कोणेंय देवान दिल्लें देखून तें आमी वांटून घेवचें बऱ्या मनान. देखून हें गरज देखून चड कितें तूं तुजो वांटो तितलो मात्र काण घे. तुज्या भावाचो वांटो काणी नाका, पेल्याचें लुटी नाका आनी शेजाऱ्याचें लुटी नाका. तुजो कितें फावो आसा तें कर. तुका कितें अधिकार आसा तितलो तूं हेरांचेर अधिकार चलय नाका. लिमीट चुकोवन मुखार वचूं नजो. आमच्या नाक आसा त्या नाका तुजे मात तितून म्हणजे आमचें. त्या नाकाच्या मुखार आनी एकल्याच्या नाका आदलोंक वयचें नाका आमी. तें गरज ना. देखून देवाचें उतर सांगता स्पश्ट. देखून आनी शिपान विचारलें आमी कितें करता म्हणटे जुलूम करिनाकात, अन्याय करिनाकात, पोटमेदी हात मांडी नाकात. तुमकां अधिकार न्हू कोणाचें जुलूम करिनाकात.
अधिकार नाही, शोषण करिनाका. भावीनं देवाच्या तर क्लीन सांगता देखो ना क्रिसमस आम्ही करची तयार आहे या ख्रिस्तानाच्या काळार एक बरी तयार आहे करूया, बरी तयार आहे करूया. काळजा मनान बदलूंक प्रयत्न करूया. सगळे आमच्या भाऊ बीन आम्ही माया मोगान जियेचे आमकां जाय तें. आज या नाताळाच्या फेस्ताक जर तर आमी मोगान जिवची कुटुंबां जाल्यार मोगान जिवची फिरगस, मोगान जिवची मनशां आमी देवाच्या खऱ्या मोगान जिवची मनशां आमी जालीं जाल्यार थंयसर ताजे वरतो संतोष ना. हिस्स कृपा आमी देवा लागीं मागया. सोम्यान जेसो आज आमी हो नियाळ आखेर करता आसतना आमकां सगळ्यांकी तुज्या कृपेन तूं भर, तुज्या आत्म्याची देणी तूं दी. आमी सगळ्यांनी या नाताळाच्या फेस्ताक क्रिस्तानाच्या काळार तुजें उतार आयकून काळजां मनां बदलूंक, आमचे पातक रडोवन जिणी बदलूंक, एक बरें कुमसार जावंक आमच्या घरांनी मागण्याची तयाराय कर. आमी जिणी बदलून बऱ्या गुणांनी सोबून आमचें जिवीत नीट करन एक क्रिसमसाक एकामेकां वांटून घेवंक शिकोवंक, एकामेकां मोगान सुदारचूंक शिकोवंक. सोम्या आमकां तूं तुज्या काळजां तुज्या पवित्र कृपेन तूं भर, आमची काळजां तुज्या कृपेची भांडारां कर. अशें हें नाताळाचें फेस्त संतोशाचें, शांती समाधानाचें, बऱ्यापणाचें वांटून घेवचें आनी तुज्या दैवीक शेगुणांनी जिवचें तुज्या पवित्रतान भरलेलें जायशें कर. आमी तुजे लागीं मागता. आमेन. समट आणि सावाला तुमसार जाता आसतना सगळी आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या भाव वाडटान वाडल्यार खऱ्या भाव वाडटान सदां मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या चढाई आमचो भावार
आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार मुरी माईक उलो मारता असताना सडय आमचो भावार संता भक्तांची जिणी नियाळताना सडय आमचो भावार आराधन नवीन भक्तीन करता असताना सडय आमचो भावार मागणी रसार करून परताना सडय आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाटतासल्यान कडपा सारक्या भाव वाटतान वाडल्यार खऱ्या भाव वाटतान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार समर्थ आणि सवाला दर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.